पेडण्यात भाजप गांजा पार्टी जाल्या म्हणून गोवा फॉरवर्डाचे विजय सरदेसायाचो आरोप। बाबून पेडण्या येवन नाका जाल्ले उलोवचे न्हय, तितलेच आशिल्ले जाल्यार बाबून पुलीस कागाळ कित्याक केली ना काय म्हणून पेडणे भाजप मंडळाचो बाबूक प्रश्न। भाजपाच्या सरकारात गांजा वेव्हार खंय मेरेन पावला हे हाचे वयल्यान कळटा म्हणून आपाचे फुडारी उलयले। पेडणेचो भाजप आमदार प्रवीण आर्लेकार गांजा विकता म्हणून भाजपाचोच फुडारी बाबू आसगांवकाराचे खवदळ घालपी वक्तव्याचेर विजय सरदेसायान जाप दिल्या। विजय म्हणटा पेडण्या भाजप गांजा पार्टी जाल्या। प्रत्युत्तर जे कितें मेळ्ळा तातूंत भारतीय जनता पार्टी पेडण्यान तरी भारतीय गांजा पार्टी ते दोगूय जाण एकूच पक्षान आहा आनी दोगूय जाण म्हणटा की दोगूय कम्पीट करता गांजाचो धंदो फुडें व्हरपाक। हेच भारतीय जनता पार्टी गांजा रेग्युलरायज करपाक लिगलायज करपाक जेन्ना बाबू आसगांवकार मंत्री आशिल्लो ह्याच सरकारान डिसिजन घेतलें। हांव जर बोवाळ करना जाल्यार आज गांजा लिगलायज जावपाचो आनी दोगांयचो धंदो बरो जाता। पेडणे भाजप मंडळाची बाबू आसगांवकाराचेर चढाई। बाबून खंय पेडण्या येवन कित्याय उलोवचें न्हय, बाबून पुलीस कागाळ कित्याक केली ना काय म्हणून तांचो प्रश्न। काल जो माजी मंत्र्यान जो आरोप केलो आमच्या आमदाराचेर जे लॉ अँड ऑर्डर तशेंच परत ह्यो जो आमदार आहा तो गांजा विकपी आमदार, म्हाका बाबू आसगांवकार इतकें सांगपाचो आहा तुका आतांच कळना ह्यो गांजा विकपाचो काय बश्टे काय ही येतय आनी काहीतरी बोलतय म्हणून तुका काहीतरी बोलांक कसा दिसता। तसा हेच्या पयलीं तो जे वक्ता माजी मंत्री आसलो टुरिझम मिनिस्टर त्या टायमार ह्याच पद्दतीन तो आरोप करी। ज्या वक्ता हेका भारतीय जनता पार्टीची मडगांव तिकीट दिली त्या वक्ता मागीर तो पत्रकारांक सांगूंक लागलो आपूण तेच्या खातीर बाईट सुद्धा दिली की तेका निवडून हाडपाक आपलो आयात आहा। म्हणजे त्या टायमार तू कित्या खातीर बाईट दिला ह्या तू उत्तर दिवपाची गरज आहा। तू बश्टो गांजा विकपी आनी सकयल्या थराचेर वचून राजकारण करपाची गरज ना। भारतीय जनता पार्टीचो ह्यो आमदार ह्यो सगळ्या लोकां मदीं आहा। भारतीय जनता पार्टीचो जो आमदार आहा तो लोकांक बऱ्यापैकी हेल्प करता। बीजेपीत तू काम केलें, बीजेपीन तुका बरी व्हडली पदां दिली, पूण तू ह्या बीजेपीतच रावन तू बीजेपीच्या ह्या सगळ्या ह्याच्यात तू आसूड ओंपता हे बरोबर न्हू। सीएम तुझे प्रत्येक भाशण आम्ही पळयता, सीएमाच्या स्तुती करता तू आणि स्तुतीसून तू त्याच सीएमाच्या लॉ ऑर्डर ह्या गोंयाची बिघडलेली आहा अशें उलोवंक सोदता, हे बरोबर न्हू। कालच्या भाशणांत त्यांनी एकच सांगले गांजा म्हणजे ड्रग्स। आमचो सध्याचो आमदार आसा तो पयलीं पुडयो विकतालो हे त्यांनी प्रसिद्धी केली। त्याच्यानंतर त्याने सांगले की तो गांजा विकता, त्याची हिस्ट्री आसा। तुका जर त्याची इतली हिस्ट्री जर खबर आसा जाल्यार तू इतलो मॅच्युअर्ड एक मनीस जाल्यार तुवें एक दीस ताका कंप्लेन कित्याक करूंक ना। ती पुलीस स्टेशनाचेर एक मनीस जर अनैतीक जर कितें धंदो करता जाल्यार ती कंप्लेन करणे हे तुजें कर्तव्य आशिल्लें, ते तुवें कित्याक करूंक ना। भाजपाचे हे दोन फुडाऱ्यां मदली ही वक्तव्यां पळयत जाल्यार गोंयांत ड्रग्जाचो वेव्हार खंय मेरेन पावला ते कळटा म्हणून आपाचे फुडारी उलयले। भारतीय जनता पार्टीच्या लिडरांचे आरोप आनी प्रत्यारोप पयले एक आरोप आशिल्लो प्रवीण आर्लेकार हाणें सांगले की बाबू आसगांवकार हांचो भुरगो क्लबांनी ड्रग्स विकता आनी बाबू आसगांवकारान म्हणलें की प्रवीण आर्लेकार ड्रग्साचो धंदो करून फुडें सरला म्हणून। सो हाचो अर्थ इतलोच जाता की भारतीय जनता पार्टी आसा किंवा भारतीय जनता पार्टीचे जे लिडर्स आसा ते स्वताच ह्या धंद्यान गुंतल्या काय। कारण हे जर आरोप दोन मनशांनी सामान्य मनशांनी केले की अमको एकटो ड्रग्स विकता आनी ताणें म्हणलें की ना हांव न्ही तो विकता म्हणून, जाल्यार एनसीबी नॅशनल नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो किंवा ANC गोवा जे आसा एंटी नार्कोटिक सेल गोवा किंवा CBI हे एक्टिवेट जातले आशिल्ले आनी इमिजिएटली तांचेर एक्शन घेवन तांचे स्टेटमेंट रेकॉर्ड करतले आशिल्ले। हांगा दोन भारतीय जनता पार्टीच्या लिडर्सांनी आर्लेकार आणि बाबू आसगांवकार आणि स्वतःहून सांगला की दोघ जाण धंदे करता हाचे म्हणून ड्रग्सांचे। तेन्ना आम्ही मागणी करता भारतीय जनता पार्टीकडे आणि डॉक्टर प्रवन सावंताच्या जे सावंताचो जो सरकार आसा तांचेकडे की हाजे इमिजिएट इन्व्हेस्टिगेशन जावचें। बाबू म्हणटा आमदार आर्लेकार गांजा विकता, आमदार आर्लेकार म्हणटा बाबूचो चलो डिस्कोत गांजा विकता। एकंदर परिस्थिती पळयत जाल्यार सगळी परिस्थिती हाता भायर। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।